नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय आसा जो काँग्रेसीन काडला की गोंयाक फूल टायम मुख्यमंत्री दियात म्हणून. आतां ही मागणीच तशी विचित्र की फूल टायम मुख्यमंत्री मागप, पण आमची आयल्या परिस्थिती आनीक त्या प्रमाणे ती मागणी जाता. कितली मागणी बरोबर, कितली मागणी चूक, आनी खरेंच अशी फूल टायम मुख्यमंत्री बी ना जाल्यार चड त्रास जातात काय कितें राज्याक काय प्रशासन त्या शिवाय चलपाक शकता. हाजीराम भासाभास करतात. 3 मानेस्त आमचे बरोबर. पयलीं आसात काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी आनी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत बाब खलप, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे स्पोक्सपर्सन आनी लीडर दत्तप्रसाद नायक, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आनी लोकमताचे ब्युरो चीफ सद्गुरू पाटील, स्वागत. बाई, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कशी मागणी आता फूल टायम मुख्यमंत्री दिवचो? फूल टायम कॅबिनेट टायप ऑफ सरकार आमचे. कॅबिनेट केन्ना भरता? कॅबिनेटय ना, मुख्यमंत्री ना आनी कोणूच ना. आतां अशी जेन्ना परिस्थिती उद्भवता ते आतां वरचें ट्रेडिशन कितें की अत्यंत जर आजार मोठो आसत आनी तो जर मुख्यमंत्री काम करूं शकना किंवा एखादो मंत्री काम करूं शकना तर निदान ताचे पोर्टफोलियो काडून दुसऱ्या कडेन दितात. जसो परवा अरुण जेटले सीख जाले तर अरुण जेटलेचे मंत्री जाग्यार दुसरो अर्थमंत्रीची नेमणूक जाली. काही ते कालावधी कितें आसूं पड्डी जाली आनी तें कामकाज दुसऱ्या मंत्र्यान केलें. हांगा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तो बेगीन बरो जावचो हें आमी सगळे जाण म्हणटात. आजूय हांव जाल्यार आजूय म्हणटा की आजारपण हें वायटूच, तो कोणूय आसूं मागीर. आनी अशा वेळार विरोधी पक्ष आनी रुलींग पक्ष हो किंवा राजकारणांतले कोण एकमेकाचे विरोधक हो प्रश्न उरना. मनीसपणाचो प्रश्न, माणुसकीचो प्रश्न येता आनी म्हणून बरो जावन तो येवचो हे आमची इच्छा आसा. पण शेवटी कितले दीस म्हणून गोंयच्या ह्या जनतेक रुलींग पक्षान वेठीक धरचे? हाव लॉंग शूड दे मेक पीपल ऑफ गोवा सफर? आता सफर किंवा वेठीक धरणे तूं म्हणटलो कितें सगळें चल्लां म्हणटलो. आमचो मित्र सांगतले हय सगळें बरे तरेन चल्लां म्हणटले. पण बरे तरेन चल्लां कितें? कांयच करूंक ना. आजूय गेल्या 4 म्हयन्यांत 100 दीस परवान जाले. कॅबिनेट मिटींग एकूय जावंक शकली ना. कारण कॅबिनेट मिटिंगीची कन्वीन कोणी करची आसता? मुख्यमंत्र्यान करची आसता. तोच ना प्रिजायड ओवर करपाक. बरं तूं प्रिजायड ओवर करपाक ना जर ते सगळे मुख्यमंत्री म्हण आपूण रावता खरें, पण ही म्हजी सगळे जी मंत्रिमंडळाची खाती जी म्हजे कडेन 20-25 जाणांनी दवरल्या आपल्या कडेन ती खाती अमको दुसरो मंत्री सांबाळटलो. एटलिस्ट टायम बींग तरी सांबाळटलो. तेजे कडेन दिवन तें काम करूं येतालें. तेंय करना. अत्यंत अर्जंट कामां थ्रू सर्क्युलेशन करतात. पण सर्क्युलेशन जेन्ना करतात तेन्ना पयलीं सही करची पडटा मुख्यमंत्र्यान आनी मागीर तो फायल ती सर्क्युलेट जाता बाकी मंत्र्या कडेन. हें मुख्यमंत्र्यान अप्रूव केलां, मागीर तो फोनचेर सांगता म्हण किंवा निरोपात सांगता आनी ते नोटचे सगळे आसा. मुख्यमंत्र्याची इच्छा आसता ते सगळे मंत्री मागीर पास करतात. तेंय घडना. आज परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या, काल जो हल्लो जालो त्या दळवीचेर तेजे फाटलें कारणां कितें? की जेणें तो हल्लो केलो तेजें म्हणणें आसा की आपले पयशेच कोण दिना. पयशे दिले तर आतां आमचे अर्थ खातें जें आसा किंवा हेल्थ खातें जें आसा तें म्हणटा पयशे पास जातलो जाल्यार अर्थमंत्र्याची सही जाय. अर्थमंत्री कोण? तर मुख्यमंत्री. आमी कितें करपाचें? शिक्षण खातें अत्यंत म्हत्वाचें खातें. एकय फायल फुडें सरना. म्हजी स्वताची फायल मांद्रे कॉलेजची फायल वर्सभर जाले. त्या खात्याचे अधिकारी म्हाका बोट दाखयतात, मुख्यमंत्री तो येवनी मागीर. अरे म्हणजे बरें वायट कितें तरी करा मरे तुमी. सांगता तुमी ना आमी इंटरनेटचेर काम करता. इतली परिस्थिती आहा की हयी जायना आनी नाही जायना. सगळें अशें लोंबकळत उरलां. ही परिस्थिती लोकशाहीक घातक आसा आनी म्हणून ताबडतोब कितली मागणी बरोबर दिसता. फूल टायम मुख्यमंत्री हे जो व्हेरी इंटरेस्टिंग स्लोगन जे आमकां आयकुचें पडटा सध्या. नाही, पयलीं कशें जालें की मुख्यमंत्री आजारी जाल्या त्या टायमार तांकां जे सहकार्य दिवपा जाय ते पूर्ण राज्यान दिले आनी विरोधी पक्षानूय दिले अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे 1 म्हयन्याचे जे बजेट सेशन आशिल्ले ते केवळ 3-4 दिसांचेर हाडले आनी खंयचोय आक्षेप न घेता विरोधी पक्षान. त्यामुळे सुरवातीक सहकार्य दिले, नंतरय 1 म्हयनो सहकार्य मेळ्ळें. पण राज्यान आतां प्रश्नच अशा प्रकारचे निर्माण जाल्या की एक प्रभारी मुख्यमंत्री तरी आसपा जाय किंवा कोणा कडेन डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जर आशिल्लो तर तो तरी राज्य चलोवपाचो अशें लोकांक दिसपा लागला. म्हणजे आयज उदकाचो प्रश्न आसा,
लायटीचो प्रश्न आसा, मायनिंगेचो प्रश्न आसा, अन्य अनेक विशय आसा. आणि कॅबिनेट सोडा पण 3 मंत्र्यांची जी समिती नेमल्या ताजी सुद्धा फाटले 15 दीस मिटिंगूच जावना एक सुद्धा. कित्याक तांकांय कळून आयला की आपल्या हातीन खूब व्हडले अशे अधिकार ना म्हणून. त्यामुळे जशें राज्य चलता तशा पद्दतीन चलूं न्ही असो कदाचित तांचोय विचार आसतलो. दीस काडपाची चल्ला दीस काडपाचें चल्ला आणि प्रशासनात जे अनुभव येता ते अधिकाऱ्यांकूय खबर आसा, मंत्री आमदारांकूय खबर आसा. पण दिसता की चीफ मिनिस्टर येतलो ह्या म्हयन्यान ना नाल्यार फुडल्या म्हयन्यान येतलो, त्या म्हयन्यान ना नाल्यार ताज्या फुडल्या म्हयन्यान येतलो आणि मागीर परिस्थिती जाग्यार पडटली ह्या आशेचेर सगळे आसा. त्यामुळे सध्या आमी ज्या टप्प्याचेर उबो आसा इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे राज्याक मुख्यमंत्री नसल्या कारणान कोणाचेर कसलीच जबाबदारी ना. म्हणजे लायट वचूं, उदक वचूं, तुमचें कितेंय जावं. आणि कॅबिनेटान जे सर्क्युलेट जाले म्हणजे मिटींग न जाता ते जर तुमी प्रस्ताव पळयले तर ते खूप महत्वाचे अशे आशिल्ले अशें कांय न्हू. म्हणजे मांडवी नदीन कॅसिनोक मुदत दिवपाक जाय, मार्चान ती सोंपताली, ती मुदत वाडोवन दिवप, किंवा मोपा विमानतळाशी संबंदीत एक विशय आशिल्लो आणि सरकारी अधिकारी जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाचेर वाडोवन दिवपाक जाय तांकां दिवपाक जाय. अशेंच म्हणजे काम चलाऊ पद्दतीन चल्लां अशें म्हाका दिसता. सिरियस गजाली आहात कारण लोकांचो एक प्रश्न आहा की एक काळ आशिल्लो गोंया भितर एटलिस्ट डे टू डे लोकांक हाल अपेश्ट भोगची पडनाशिल्ल्यो. आज अशी परिस्थिती आहा ती उदकाचो प्रश्न आसूं किंवा लायटीचो प्रश्न आसूं, हांव प्रशासनाची व्हडले व्हडले धोरणात्मक निर्णयांचेर बी मागीर या, पण दैनंदीन हातूं भितर जो एक प्रशासनाचेर कंट्रोल आसपाक जाय आनी एक गती आसपाक जाय ती आज दिसना. आनी ऑब्वियसली विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस म्हणटा की तुजी लिडरशीपच ड्रायव्हरच ना जाल्यार गाडी तुगेली चलतली कशी. एक म्हणजे काँग्रेसीचो जो डिमांड आसा 24 वरां मुख्यमंत्री आसचो, हें आमकां सगळ्यांकूच दिसता की 24 वरां मुख्यमंत्री गोंयान आसचो आनी तो मनोहरभाई आसचो आनी तो बेगीन बरो जावन गोंयान येवचो म्हणून. आतां एज फार एज द बिझनस इज कन्सर्न म्हाका दिसना भितर कांयच पेंडींग आसा. ही म्हणजे हो ताका म्हणजे दीस इज द ग्रेटनस अबाउट मनोहर पर्रीकर. इवन बिईंग इन US थंयच्यान वेवस्थीत जें कितें गोंयचें काम आसा तें करप चलिल्लें आसा. आनी हें दत्तप्रसाद नायक उलयना, आज गोंयच्यो टॉप डेलीज ज्यो आसा, जे आमचे टॉप न्यूज पेपर्स आसा तांच्यांनी सुद्दां हें आर्टिकल बरयल्लें आसा जें आज तुमच्या समोर आसा. दिस इज नॉट समथींग वॉट दत्तप्रसाद नायक और भारतीय जनता पार्टी इज सेईंग. दिस इज आफ्टर अ प्रॉपर स्टडी बाय द रिपोर्टर ताणें हें छापिल्लें आसा. मुख्यमंत्री थंय आपल्या आज हे परिस्थितीन आनी कोणीय आशिल्लो जाल्यार सुशेगाद नाका आपल्याक जखमार म्हणपाचो, सगळें जाता तें आपलो जीव आपल्याक व्हडलो म्हणल्यार ना, आपल्या जिवा कडेन हें सुद्दां करून ताणें ही हॅज सॅक्रिफायस्ड हीज एंटायर मेडिकल हें आनी तातूंच्यान सुद्दां तो डे टू डे बेसिसाचेर 40-50 फायली डेली क्लियर करता. हें म्हाका दिसता ताका आमी क्रेडीट दिवपाक जाय. जें आज परिस्थितीन भाई आसा तें फाल्यां कोणाकूय जावंक शकता. आनी आज भाईच्या त्या हाजेर पॉलिटिक्स करप म्हाका तरी दिसता कोणाक सोबना. हें हांव खूब धाकटो आसा म्हणल्यार जे सिनियर सगळे जे लिडर्स आमच्या पार्टीनी ओपोजिशनांनी आसा तांच्यांनी आय डोंट थिंक दे शूड डू पॉलिटिक्स ऑन दीस. आनी जे वेवस्थीत जी टॅक्नॉलॉजी आसा आज ताजो वापर करून सगळें जें कामकाज आसा तें वेवस्थीत चलिल्लें आसा. म्हाका सांगचें कितें उरलां तें आतां भाईन म्हणलें की 1 वर्स जालें मांद्रे कॉलेजीची ताजी फायल उरल्या. प्रोबब्ली भाईक गेल्यार आज 100 दीस जाल्यार तें बीन आतां भाईनूच उलोवन दाखयलें. सो प्रोबब्ली ती फायलीची आनीक कितें वेगळी कारण आसूंक शकता. आय एम नॉट कमिंग टू दॅट, आय एम जस्ट गिविंग यू एन एक्झाम्पल. बट ताज्याच स्टेटमेंट तो म्हणटा 1 वर्स जालें फायल, बट भाई गेल्यार जस्ट 100 दीस जाल्या. सो 1 वर्स कशें म्हणटा ते म्हणजे देर मे बी सम अदर रिजन्स फॉर दॅट. सो दॅट इज अ डिफरंट हें. आतां जशें सद्गुरू पाटीलांनी म्हणलें की ह्यो आमच्यो त्यो कॅबिनेट एडवायझरी कमिटीच्यो मिटिंग्स जावंक ना. 7 कॅबिनेट एडवायझरी मिटिंग्स ऑलरेडी जाल्या. प्रोबब्ली 15 दिसांक कांय आतां समर वेकेशन आशिल्लें, खुबशे मिनिस्टर्स आवट ऑफ स्टेशनूय आशिल्ले. आनी 3 वर ऑन मायनींग, 3 वर कंप्लिटली ऑन मायनींग. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा की गव्हर्मेंट कितको सिरियस आसा मायनींग रिस्टार्ट जावचें म्हणून. आनी 4 कॅबिनेट मिटिंग्स बाय सर्क्युलेशन जाल्ल्यो आसा आनी ताका तें प्रोविजन आसा तशें कायद्यान. सो जें कितें आसा तें वेवस्थीत चलिल्लें आसा. सो आय डोंट थिंक इट इज नीड टू पॅनीक. आनी देर इज नो नीड टू पॅनिक. चीफ मिनिस्टर इज देर, ही इज स्पीकिंग टू द मिनिस्टर्स, ही इज स्पीकिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. आनी जें कितें जाय तें करप चलना. ओके.
यू एग्री विथ दिस बिफोर आय गो टू नाही एक गोष्ट असा की पर्रीकराचे अमेरिकेंतल्यान लक्ष आसा आणि तो काही गोष्टी निकालान काडटा ताजे क्रेडीट ताका वताच त्याबद्दल दुबाव ना आणि ते दिवपाकूच जाय परंतु ह्या स्टेजीर पर्रीकर जर विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले तर ते इतली सहनशीलता दाखोवपाचे काय असो सुद्धा प्रश्न येता ना राज्यान सगळें बरें चल्लां अशें म्हणपाचें काय सो म्हाका अशें दिसता की काँग्रेसीन जो आवाज सुरू केलो तो तसो खूब उशिरा सुरू केलो तांच्यांनी अपेक्षे पेक्षा चड सहनशीलता तशी दाखयल्या केन्ना केन्ना दाखोवची पडटा कारण आजाराचो विशय आशिल्ल्या कारणान त्यामुळे पूर्ण राज्याची सुद्धा सहानुभूती मेळ्ळी म्हणजे म्हाका असो एक एकदा विचार किंवा अभ्यास करतना दिसता की लोक खूब टॉलरंट आसा आणि लोक निश्चितच खूब मनीसपण खूब शिल्लक आसा म्हणून सगळे कितल्योय समस्या येवो परंतु आमी थोडी सहानुभूती दाखोवया अशा प्रकारचो विचार जाता आणि ती स्वागताची गोष्ट आसा परंतु अशी स्थिती जर पर्रीकर विरोधी पक्ष नेते असताना आयिल्ली तर कितें जावपाचो हाजो जेन्ना विचार करपा वता तेन्ना ह्या पयलींचे अनेक आंदोलनां तशी आमच्या दोळ्या मुखार येता त्यामुळे ताचो आढावो न घेता एक सांगता की CSC जी नेमली ती त्या काळा पुरती योग्य आशिल्ली परंतु आता त्या CSCक सुद्धा खबर ना की आपले अधिकार कितें फाल्यां फ्रांसीस डिसोजा 3 जुनाच्यान 20 दिसांच्या दौऱ्यार वता पोर्तुगालाक मागीर 2च सदस्यीय उरतली ती समिती म्हणजे BJPक ताजें रिप्रेझेंटेशन सुद्धा आसचें ना त्या समितीर जे विजय आणि सुदीन चलयतलो एक मेसेज असो केला की ह्या सरकारा भितर पर्रीकरांच्या अनुपस्थितीन दुसरो सक्षम असो नेतोच ना जो BJPनूय ना मोगोनूय ना आणि गोवा फॉरवर्डानूय ना असो मेसेज केला काही काळापुरतो तांच्यांनी पर्रीकरान विश्रांती घेवची एक 4, 5, 6 महिने आणि एखाद्या नेत्याकडे नेतृत्व दिवचे जो BJPचो आसचो किंवा तांकां योग्य दिसता तो आणि ताज्या मार्फत तरी काही महत्वाचे विषय तातडीन निकालात काडपा खातीर सरकार चलोवपा जाय ते पर्रीकराच्या आरोग्याक एकदम बरे पडटले आणि राज्याच्या आरोग्या खातीर बरे पडटले कारण ह्या फुडें कोणी शाश्वती दिवप की नेमके केन्ना पूर्ण बरे जावन पर्रीकर सचिवालयात बसून फूल फ्लॅज पूर्णपणे कारभार करतले खंयचोच वैद्यकीय अधिकारी अजून किंवा मेडिकल ऑफिसर ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड येवना न्ही की केन्ना ते सारखे जातले किंवा केन्ना बाबा पूर्णपणे ते काम करू शकतले तांच्या विषयी सहानुभूती आसाच आणि ते अमेरिकेतल्या तुम्ही कितें म्हणटात जेन्ना इतली संदिग्धता आसा इतली एम्बिग्युइटी आसा वेन ही वील बी बॅक हाचेर फूल फ्लॅश तेन्ना तांणी एक प्रॉपर विश्रांती घेवन हय आपल्या आरोग्याचेर लक्ष दिवपाचें आणि तो मेरेन तांणी एक प्रभारी मुख्यमंत्री नेमचो दॅट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड बाय 2 मुद्दे आसात एक प्रभारी मुख्यमंत्र्याचो दुसरी गजाल आसा ती CACची कारण तुमकां कायद्याचोय अभ्यास खूब आसा म्हणून विचारता CACन आज मेरेन जी डिसिजनां घेतल्यात कारण दत्तप्रसादान बरी स्टॅटिस्टिक्स सांगली 7 CAC मिटिंग्स जाल्यात 3 तातूंतले मायनिंगाचेर जाल्यात 4 कॅबिनेट मिटिंग्स बाय सर्क्युलेशन जाल्यात ह्या CACचे जे अधिकार आसात आनी तांणी आतां मेरेन जे निर्णय घेतल्यात ताची कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कितें मुळात CAC ही जी 3 मेंबर कमिटी नेमल्यात तीच घटना बाह्य आसा अशा प्रकारे तरतूद खंयच ना की 3 मंत्री मुख्यमंत्र्याचें काम अशें मुख्यमंत्र्याचें काम न्ही तें मुख्यमंत्र्यान तांकांय अधिकार कशें दिवंक ना दिला कितें की 10 कोटी पर्यंत तुमी निर्णय घेयात आनी आपणा कडेन धाडात ते आपण मागीर ते निर्णय घेता हय वा ना करतलो म्हणजे फायनली पावर सगळे एका मनशाच्या हातान 2 गोष्टी हातूंतल्यान भायर सरतात इतको लोकशाहीचो अपमान करण्यासारखी परिस्थिती भाजपान स्वताचेर कित्याक ओडून हाडली एक मनीस जाका पर्याय दुसरो कोणूच ना तुमच्या येद्या व्हडल्या पक्षान इतले तुमचे कडेन 13 आमदार आसात 13 आमदार पैकी एकल्याकय फावना काल पयर वाचले आमी की दम्यारच भितर जॉईन जाल्लो आमचो राणे विश्वजीत राणे ताका मुख्यमंत्री करचो अशें कोणें तरी सुचयलां त्याच्याच मतदारसंघांतल्यान तो किंवा अन्य कोण ताका करात किंवा सरकार तुमकां चलोवंकूच जाय न्ही विजयाक करात गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसायाक करात किंवा मोगो पक्षाच्या ढवळीकराक करात हे काय न करता तुम्ही असो सरसकट घटनेचे उल्लंघन करतात सरसकट विधानसभेचो अपमान करतात आणि ज्या लोकांनी निवडून मतदान जे केल्लें त्या लोकांचो तुम्ही अपमान करतात मुळान पयलो केल्लोच तुमचे कडेन ताकद नासतना तुम्ही सरकार करून ते केलेंच पयलें कर्नाटकान जें घडलां तें आमी सगळ्यांनी पळयलां आता हे परत तुम्ही करता आणि कितले दीस संयम पाळचो विरोधी पक्षान हो प्रश्न येता प्रत्येक वेळा जे चल्लां आतां पर्यंत ताका घटनेन खंयच आधार ना हे सगळें फाल्यां जर चॅलेंज जर जालें फाल्यां तर कितें परिस्थिती गोंयची जातली आज अर्थकरणाचें अशें धुळीन अर्थकरण गोंयचें गेलां
ताचेर उपाय कितें आनी आमच्या कॉलेजचो प्रश्न ताणें सांगला ते 100 दिसाचेच तुका सांगता हांव फाटलें सोडून दी कितें घडलें तें शो कॉज नोटीस दिल्या नंतर आमकां तुजें कॉलेज कित्याक बंद करूं नये काय म्हणून आमकां शो कॉज नोटीस दिली मनोहर पर्रीकरान दिवपाक लायली ती ताका मेळ्ळ्या नंतर आमी दिल्या नंतर तिका आमी उत्तर दिलें ऑक्टोबरान आतां नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत तरी उत्तर येवपाक जाय आसलें आमकां ताचेर तें येवंकूच ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आतां एप्रील मे जुनान आमी पावले आनी प्रत्येक अधिकारी सांगता ना मुख्यमंत्री अक्षरशः सांगतात म्हाका हांवें पयर गव्हर्नरा कडेन काल पत्र दिलां की प्रत्येक अधिकारी बोट दाखयता मुख्यमंत्र्या कडेन तसो एक वॅलीड गजाल ती सद्गुरू सांगता की मुख्यमंत्र्यान सद्याक विश्रांती घेवची ही लेट हिम टेक रेस्ट and let him for the practical purposes let him I agree hand with over this, the charge I'm hand over the charge nobody is saying that we don't want Manohar Parrikar as chief minister but everybody is saying that we do not want state in this state पण कितें आसा हातून प्रत्येकाचो आपापलो व्यू आसतलो बट नोईंग भाई जो पर्यंत तो काम करना तो पर्यंत ताका तें तोच ताजो रेस्ट म्हणल्यार जाता काम करप हें ताजो रेस्ट म्हणल्यार जाता आनी जशें आमचें खलबाईन म्हणलें की इफ CAC इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आय एम व्हेरी शुअर काँग्रेस पार्टी वूड बी द फर्स्ट पीपल टू गो टू कोर्ट एंड चॅलेंज इट डिसमिस अच्छा अच्छा सो तुमचें जर तशें आसा जाल्यार आमी मनीसपण दाखयता ताची ही अशी धजा उडप सो ताजो आय एम व्हेरी शुअर की CAC ऑपरेशन तुमच्याकडे करता हांव धजा उडयना प्लीज डोंट यूज दोज वर्ड्स बट आय कॅन बी कॉन्फिडंट की तातून डेफिनेटली कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आसा कित्याक धजा उडोवपाचो प्रयत्न आत्तां भाईन केलो की म्हणपाक की इट इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्युशन इल्लिगली केला म्हणून सो आय कॅन बी कॉन्फिडंट की तुम्ही म्हणटात की चॅलेंज करची म्हणटाणी सी वॉट आय एम सेइंग इज दॅट चॅलेंज करची न्ही ते येन्ना करून ते मोकळे जावपाचे आता केलं जाल्यार करची आतां पळय आतां तांचो अध्यक्ष प्रेसिडेंटाक वचपाची थंय भाशा उलयता नंबर्स आसा जाल्यार प्रूव कर मरे हाडून दाखय न्ही तुम्ही परेड कित्याक करना तुमच्या एमएलए तुम्ही आय हॅव नॉट सीन ते फुल टाइम सीएम मागतात तांचो फुल टाइम एमएलए हांव तांचे कडेन मागता तुझ्याकडे तुझो फॉरगेट द फुल टाइम सीएम आय एम आस्किंग देम फॉर देअर फुल टाइम 16 एमएलएज अजून पर्यंत म्हाका ते एका प्लॅटफॉर्मार दिसूंकच ना ओके आउट ऑफ कंट्री आसा हो प्रश्न काढलो की हांवें फाटली अनेक दोन तुमचे कडेन नंबर्स ना एंड यू आर गोइंग फॉर आम्ही जेन्ना ते गव्हर्नरा कडेन गेल्ले तेन्ना डिबेट केल्ली सदांच बीजेपी काँग्रेसी कडेन बोट दाखयतना सांगतात तुमचे 16 जाण खंय आहा ते पयलीं दाखयात म्हणून इज इट अ फेअर आर्ग्युमेंट ऑर बीजेपी त्या आर्ग्युमेंटाचो आलाशिरो घेवन हो फुल टाइम सीएमाचो प्रश्न कुशीक उडोवपाक शकता ना काँग्रेसकडे हे नाच मेजॉरिटी नाच आणि काँग्रेसीन विरोधी पक्षान बसप हेच योग्य आसा सध्याच्या कडेन किंबहुना तांचे जर सरकार आयले तर काँग्रेस पक्षान फूट पडू शकता ते विरोधान असतानाच संघटीत उरूं शकता सो म्हाका अशें दिसता की सध्या तो विशय ना कोणी सरकार करप सरकार हे सत्ताधारी आघाडीचे आसा आणि तांचे कडेन स्पश्ट बहुमत आसा त्या बद्दल दुबाव ना आणि ते बऱ्यापैकी 5 वर्सां फुडली टिकोय शकता सरकार प्रश्न आसा तो हू शूड हेड द गव्हर्मेंट म्हणजे आमकां अन्य सक्षम कार्यक्षम निरोगी आणि अन्य विचार करून विजन आशिल्ले अन्य आमदार भाजपा भितर आसा तांकांय प्रमोट करपाची ही योग्य संधी अशें म्हाका दिसता असो टायम आयला की पर्रीकर फाटले 24 वर्सां राजकारणान आसा आणि हांव तांची राजकीय कारकिर्दी पयल्या दिसा पासून पळयता खूब लागच्यान म्हाका अशें दिसता की आतां अशी स्टेज आयल्या की बीजेपीक आपले फुडलें नेतृत्व कोण हाजो विचार करपाची वेळ आयल्या ना आमकां फुडलीं 100 वर्सां पर्रीकरूच जाय अशें म्हणप हे खूब हास्यास्पद ठरतलें फुडले 1 वर्ष 4 वर्ष इतले वर्ष जाय अशें म्हणूं येता परंतु कायम तांच्यांनीच नेतृत्व करप म्हणजे तांचेरूच अन्याय केल्या सारको जातलो आयची तांची स्थिती पळयल्या नंतर की आमी तांकांच सफर करपाक दिवप काय पार्टी खातीर की आमी आतां पर्याय सोदपाक लागप ह्या स्टेजीर आमी आयल्या तांकां 5 महिने किंवा 4 महिने रेस्ट दिली तर नव्याने नवी उर्जा घेवन नवी शक्ती घेवन आणि नवो उत्साह घेवन ते परते काम करू शकतले ते राज्याची परती आदल्या सारकी सेवा ही इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिडर त्याबद्दल काय शंकाच ना परंतु आयज जे अवस्थेन आसा तेन्ना आमकां विचार करपा जाय कारण इफ वी आर डुईंग प्रोफेशनल पॉलिटिक्स जर भाजप प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करता तर आमकां फुडल्या फळींतले लिडर कोण फुडें कोणाक हाची तयारी आतां सुरू करची पडटा 2 मुद्दे पयलो मुद्दो हा जो 3 तारखेसावन फ्रांसीस डिसोजा पुर्तुगाला वता त्या टायमार तुमचो एकूय मनीस CACचेर आसचो ना
फर्स्ट आर यू ओके विथ दॅट? पळय एक म्हणजे आता जशें तुवें म्हणलें आमचे फ्रांसीस डिसोजा इज ट्रॅव्हलिंग आउट, डेफिनेटली हाजेर कितें प्लॅन बी आसतलो न्ही. कारण ऑर्डर आयल्या पळय त्या ऑर्डरी प्रमाणे तांकां फक्त एक्सटेन्शन दिला 30 जून मेरेन, सो देर वील चेंजीस कांयच केले ना. देर वील डेफिनेटली बी अ प्लॅन बी. आनी दुसरें म्हणजे आतां एवरीबडी इज डिस्कसिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर. 24 MLAs who matter the most have elected Manohar Parrikar as their leader, have elected Manohar Parrikar as the chief minister of this state, and they are firmly behind Manohar Parrikar for 5 years. एक मुद्दा जो सद्गुरून खूप महत्वाचा काढलो की वॉट एव्हर सेड अँड डन, तुम्ही आता तुमचे फुडले नेतृत्व कोण हाजेर गंभीरतायेन घडये मनोहर पर्रीकाराक विश्वासात घेऊनच विचार करपाची आणि दिका थारावपाची वेळ आयल्या, हे तुम्ही मान्य करता? पळय ही वेळ आतां आयल्या अशी न्ही, हो प्रोसेस चालूच आसता. म्हणजे रायट फ्रॉम आवर युवा मोर्चा टू द बूथ कार्यकर्तास, प्रत्येकाक आमची पार्टी पयलींच्यान आमी सांगता की आमची पार्टी एक अशी पार्टी आसा जंय साद्यान साद्या कार्यकर्त्याक मुख्यमंत्री जावपाचो चान्स आसता. वेरेस अशें अन्य पक्षांनी आसना. तांचो प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट एकटोच मनीस आसतलो. तांचो प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट भाई आमचो कितकोय बरो आसूं, भाईक चान्स मेळचो कोण ना. सांगता रे तुका? सगळेच सांगतात. एव्हरीबडी नोज, Don't underestimate. everybody knows that Rahul Gandhi is going to be their prime minister if they have the numbers. तुम्ही It is not going to be anyone else. But in our party, प्रश्न इज तुम्ही दुसऱ्या फळीतले नेतृत्व तयार चालूच करपाच्या that process is a continuous process in our party. भाई, दोन How मुद्दे. आज जो स्पोक्सपर्सन झाला is through that process. जर आमदार असताना तर हाच्यात नाव सुचला मुख्यमंत्री जा म्हणून. बाई पण दोन मुद्दे आहेत. पहिलो मुद्दो की ते सदांच तुमचे ते म्हणटा की Let me just add one more. Yes. मुख्यमंत्री जर म्हणिल्ले जाल्यार I could have definitely thought of भाई. But जेन्ना प्राईम मिनिस्टर आयलो it is always Rahul Gandhi. There is no other second thought in their बाई दोन मुद्दे आहेत. एक तुमचे ते सदांच तुमचे कडेन बोट दाखयता आनी सांगतात की तुमकां सरकाराचेर किंवा सरकाराच्या नंबरांचेर उलोवपाचो अधिकार ना, कारण तुमचो 16चो नंबरच तुमचे बरोबर आसा काय कितें, हो तांचो पयलो प्रश्न आसता. दुसरो प्रश्न तांचो आसता तो हो की वॉट एव्हर सेड अँड डन बीजेपी हॅज द नॅचरल प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग लिडर्स, वेरएज युअर्स इज अ हायरार्किकल. नॅचरल प्रोसेस काय ना, हय हांच्याकडे आसा तो आदेशाचं सरकार. हां, कोण तरी एक संघटना जे फाटल्यान जे कितें आसा ते आदेश दितात, अमको मनीस अमको अमक्या जाग्यार सुवातेचेर बसतलो म्हणून. हें आमी दिल्ली बसून तेजे प्रत्येक सरकारान आमी पळयलां. लोकशाहीच्या मार्गांतल्यान कोण तरी असो उभारून उबो येता अशें काय आमकां भाजपच्या एकंदर कार्यावळीन आमकां केन्ना दिसलें ना. काँग्रेस कडेन नंबर ना ही गोष्ट खरी आसा, ही आमी सुरवाती पासून मान्य करतात की आमचे कडेन 16 नंबर आसात आनी आमी सरकार करतना प्रश्न इतलोच केल्लो की जर तुमी झगडटात कर्नाटकान सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून आमच्या नेत्याक तुम्ही आफयात मुख्यमंत्री पद सरकार करपाक, तर तो नियम तुम्ही गोव्याक कित्याक लायलो ना? दिस वॉज द बेसिक इश्यू. लिमिटेड पॉयंट. आणि म्हणून आम्ही सांगले जर तुमकां तो लिमिटेड पॉयंट सोंपलो आणि तुम्ही परत फुल टाइम मुख्यमंत्र्याचेर पावले. आमी थंय पावले, आमी तो पॉयंट आमी लोकां समोर हाडून दिलो. तुम्ही जे दोन प्रकारे जे राजकारण करतात, ह्या राज्यात एक आणि त्या राज्यात एक, हे जनतेकय कळूंक जाय न्ही. ते कळ्ळें, बरे तरेन समजला. आता प्रश्न जो उरता तो तुझे कडेन नंबर आसात, आमचे कडेन नंबर ना. आणि आज तुम्ही तुमचे कडेन नंबर असूनही तुम्ही मुख्यमंत्री तुमचे कडेन ना. एखादो व्यक्ती कितलोय जरी मोठो जालो, विचित्र परिस्थिती आहे बाई. एकच तुमची एक बरी इंटरेस्टिंग परिस्थिती आहे. कर्नाटकात तुमचो मुख्यमंत्री असा पण अजून सरकार जायना, कॅबिनेट जायना, आणि हांगा आमचे कडेन कॅबिनेट असा पण आमचे कडेन मुख्यमंत्री ना. एक विचित्र परिस्थिती. I would not agree to your point that मुख्यमंत्री ना, मुख्यमंत्री व्हेरी मच आसा. तो डे टू डे I'll ask you a very frank question. I will ask you a very frank question. No, let me just answer. Constitutionally, are you 100% sure? आम्ही भाईकी विचारले, are you 100% sure that a chief minister has a right to sign a file on a foreign land which is not your embassy? I am not an advocate. No, this is a very तुम्ही सांगा मुख्यमंत्री असा. I am asking you a question because मुख्यमंत्री असा आहे तुमचे स्टेटमेंट. ऐकून घ्या. कॉन्स्टिट्युशनली म्हाका इतकी खात्री आसा भाई जे कितें करतलो तें कायद्यानूच करतलो. हे विश्वासात झाले. लेट मी जस्ट रिप्लाय टू अदर जे तो कर्नाटकाचे तो उलयलो. ही जाली व्यक्तिपूजा. ना ऐकून घ्या. जे पळय तो कर्नाटकाचो उलयलो. कर्नाटका बीजेपी वॉज नॉट द सिंगल लार्जस्ट पार्टी इन गोवा, but a letter to the governor was given
विथ द सपोर्ट म्हणजे जे आमची मेजॉरिटी प्रूव्ह करणारे सायन्ड लेटर दिल्लें म्हणूनच आमकां हांगा गव्हर्नमेंट फॉर्म Okay. करपाक आपयलें आणि आनी तांच्यांनी आपलो क्लेम सुद्धा स्टेक बरें, केलो ना बरें. ते फक्त झगडो म्हणून ना, बाई म्हाका एक गजाल सांगात हांवें विचारलो तो सिरियस प्रश्न वॉट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन इफ अ चीफ मिनिस्टर इज सायनिंग फायल्स पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑन अ फॉरेन सॉयल विच इज नॉट युअर एम्बसी व्हेरी क्लियर हो क्वेश्चन व्हडलोसो प्रश्न लिगली किंवा कॉन्स्टिट्युशनलचो व्हडलो प्रश्न निर्माण जायना कित्याक सदांच मुख्यमंत्री किंवा प्रायम मिनिस्टर काही कारणास्तव हे दौऱ्यार हे असतातच असतात आणि ज्या जाग्यार दौरे आसा जर अर्जंट जर विशय जर येत तर ज्या जाग्यार तो आसा थंय Urgent issueच्या बाबतीत. आमी ते अर्जंट इश्यूचे म्हणटा हय हांव regular प्रश्नाची गजाल उलयतां. पण रेग्युलर प्रश्न तोच आज पडला रेग्युलर सरकार पडला हांगा आनी तूं आसात थंय आरोग्य बरें ना हे आमचे सगळे मित्र जे आसात ते व्यक्ती पुजे फाटल्यान धांवून धांवून मनोहर पर्रीकराचें आरोग्य आनीक काबार करतात खरें म्हणजे हे मनुसपण न्हय आमी सगळे म्हणटात तुजे कडेन आमी सहकार्य करतात म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले तरी आमी सहकार्य करतात आणि हे सांगप कितें की त्याच्या शिवाय आणि दुसरो कोण ना म्हणून मनीस पण तुम्ही अपमान करता सगळ्या आमदारांचो आणि जनतेचो We करता have not used those words. Okay. No, understood. He is irreplaceable. There is no doubt about it. Okay. Irreplaceable. आणि उदरगत सांगता तर तूं. दुसरे आणि एक तुमकां आतां सांगूंक सोदता. Quickly. 2009 ना पयलींची न्ही ना कित्याक पयलींच्या न्ही 2009 हय मनमोहन सिंग जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले ही हॅड गॉन फॉर अ कोरोनरी बायपास सर्जरी आता ते मनमोहन सिंग आशिल्ले म्हणजे ते कोणाक खबरूय नाशिल्ले ते प्रायम मिनिस्टर आसताय काय आनी कोण प्रायम मिनिस्टर ते तेन्ना कोणें हाचो आवाज केलो ना इवन वोट ऑफ अकाउंट अरुण जेटलीन चार्ज हँडओव्हर केल्लो अरुण जेटली अरुण जेटली पयर चार्ज तुमच्या अरुण जेटली या 8 दिसाची खबर ही. तुम्ही प्रणब मुखर्जी 2009 Vote of account. तुमच्या अरुण When it comes to Congress, ते नाका. तुमच्या अरुण जेटलीन करेक्ट काँग्रेसीन चुकीचे केले सो तेन्ना करेक्ट बरोबर तेन्ना आमी बोवाळ केलो ना न्ही करेक्ट काँग्रेसीन तेन्ना चुकीचे आमी बोवाळ केलो ना. केले एग्रीड रे काँग्रेसीन चुकीचे केले When Prime आता Minister जेन्ना मनमोहन Singh went for treatment, we करेक्ट didn't make a big fuss about it. करेक्ट सो ताणी कितें तरी चुकीचे केले म्हण ती चूक तुम्ही करपाक जाय म्हणना तुमच्या अरुण See, जेटली हांव परत म्हणटा ही चूक न्ही. अरुण You are जेटली trying set a to say very की जे चल्लां तें चुकीचें चल्लां. I'm Arun not saying Jaitley- ते चल्लां तें चुकीचें चल्लां. Arun Jaitley set a very nice precedent. He handed over the charge during the period of his surgery and recovery, which was also very limited. ते उदाहरण तुम्ही कित्याक फॉलो करना ते कित्याक फॉलो करना अरुण जेटलीचो जे कितें पर्सनल ताजें हें आसा दॅट इज अप टू अरुण जेटली न्ही यू कॅनॉट कंपेर बोथ ऑफ देम अरुण जेटलीक जें कितें दिसना आसतलें तें ताणें प्रॉब्ली केलां आसतलें डेफिनेटली भाईक ते फ्रिडम आसा की आपल्याक जें कितें करन दिसता तें करतलो म्हणून फायनल सद्गुरू ऐकले दोन्ही कोणाची बाजू पडटा नाही बाजू पडटा असो विषय ना विषय इतलोच आसा की सद्या तातडीन चीफ मिनिस्टराक जर आनी रावचो पडटा अमेरिकेन तर थंयच्यान कारभार चलोवची कसरत करच्या पेक्षा हांगा तात्पुरतो एक चीफ मिनिस्टर किंवा प्रभारी मुख्यमंत्री म्हणून नेमप तांकांय बरें आनी पूर्ण गोंय राज्याकूय बरें अशें म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता सद्गुरून खूब बरे तरेन समप केला अल्टिमेटली आमच्या पयलीं मागया की भाई ते सगळे मागतात ते सगळे पयले दिसा सावन मागतात फक्त कितें आसा की जेन्ना राज्याच्या प्रशासनाच्या दृश्टींतल्यान जेन्ना लोकांक रातीन उठून तुगेली फाटली 2 वरां लायटूच ना इतली लेवलार धरून ते मायनिंगेचे कितें जातलें येदी व्हडली लेवला मेरेन जेन्ना राज्याच्या प्रश्नाची वजी घेवन जगची पडटा तेन्ना जनतेचेर ते अत्याचार जावचे न्ही म्हाका दिसता इतलेच प्रत्येकाची भुमिका आसा हांगा आनी सारकी चलचें कारण प्रशासन जावं फायनान्स जावं किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन जी खातीं आसात ती सादी खातीं नात फायनान्स आसा होम आसा एज्युकेशन आसा विजिलन्स आसा सो ही खातीं लायटली चलपाक शकनात सो तितलीच गजाल लक्षांत दवरून योग्य तो निर्णय घेवचो आनी एक सद्गुरून खूब बरें सजेशन केलां ते भाजपाच्या लिडरशिपी म्हळ्यार ती तितल्याच बरे तरेन पावचे इतलेंच मागता आनी थांबता आयल्या इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावत नमस्कार